आंतरराज्य माल येरादारीतल्यो आडखळी पयस जावच्यो, मालाचे ट्रक डेस्टिनेशनाचेर कळाव नासतना पावचे, वाटेवेले चेक नाक्यांचे फॉर्मलदादीची कटकट कडेक काडूंक म्हूण केंद्र सरकारान सोर्स टू डेस्टिनेशन ई-वे बिल चालीक लायलें. मात गोंयच्या डिस्ट्रिब्युटर्सांक ही वेवस्था मानवल्ली ना. गोंयांत सुमार 500 एफएमसीजी आनी टेलिकॉम डिस्ट्रिब्युटर्स आसात. शुक्रारा ते जीएसटी आयुक्त बांदेकराक वचून मेळ्ळे. हे फाटल्या दिसांनी सेंट्रल गव्हर्मेंटानी जे ई-वे बिल इम्प्लिमेंट केले गोवा स्टेटीन, ते खातीर आमी एक 500 डिस्ट्रिब्युटर आहा जे कंपनीचो माल हाडटा आनी ऑफिशियली बिलांनी येता आमकां. आमी हेवी रेवेन्यू जनरेट करून गव्हर्मेंटाक दिता. आमचे कडेन कसलेच विदावट बिल बिजनस नासता आनी आमी ते ई-वे बिलाची खूब प्रॉब्लम फेस करता की एक मनीस ल्हान वेपारी रिक्षान रेडीमेड माल घेवन विकपाक वयता, तो ई-वे बिल कसो जनरेट करतलो. आतां ई-वे बिल जनरेट करपाक तुका अशें मेन पावर जाय. म्हणजे आमची कंपनी आमकां वेरी मिनिमायज प्रॉफीट दिता, ती 3 to 4%, इन वीच इट इज नॉट वायबल. ते आमकां वायबल जायना. आमी एक गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट केली आसा की आमचे तेणें आयकून आमकां कितें तरी बरें ते करचें म्हणून. अशी बरे भाशेन तेणें कॉपरेट केलें आहा आनी दे वील लूक इनटू द मॅटर अँड वील कम बॅक टू अस. ट्रेडर्सांक तांणी जनरलायज केला. आतां आमचे जे फ्रेटर्निटी आसा, आमी सगळे वायटान धंदो करतात. आमी रेप्युटेड कंपनीज कडेन आमी स्टॉक घेतात ऑन प्रॉपर GSTN. आमचे कडेन स्वता GSTN नंबर आसात, कंपनीचे GSTN नंबर आसतात. आनी ह्या सिनारियोन जर आमकां परत हे हॅरेसमेंट जावपाक लागलें ई-वे बिल जनरेट करपाचें, जाल्यार आमकां तें इम्पॉसिबल आसा. आर यू विलिंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर अस? आनी जर तुमी करपाक शकना जाल्यार तुमकां कोणें अधिकार दिला की जे आमी जे बरे सेल्फ एम्प्लॉयड लोकांचे तुमी बिझनस हे करतात, डिस्टर्ब करतात? हेच म्हाका एक प्रश्न आसा. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार.